आज आम्ही कोरगाव पंचायतीन आसा आणि आमच्या कल्पिता कळशाकर हे आज सरपंच म्हणून आज हांगासर निवडून येयल्ले आसा। सगळ्यात पयलीं ताका हांव अभिनंदन करता की आज ते सरपंच जाला। खरीच त्याच्या खातीर आज ही अभिमानाची गोष्ट आसा की ते आज सरपंच जाला आणि ज्या प्रमाणे ताका आज अभिमानाची आणि कौतुकाची गोष्ट आसा त्याच प्रमाणे आज तेचेर आमच्या कोरगाव गांवची जबाबदारी सुद्दां आसा। गांवांत जे डिसिजन्स आसा जे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती बरे तरेन तेणी फुडें व्हरपाची। सगळ्यात पयलीं नमस्कार कमलेश्वराक आणि देवी भूमिकेक नमस्कार करता। आयज हांव कोरगांवचे सरपंच म्हणून आयज म्हाजी निवड जाल्लेली आसा। खूब बरें दिसता मेंबरांचो सपोर्ट, हांच्या सपोर्टाचेर आयज हांव सरपंच जाल्लेलें आसा आणि बरीचशी कामां आमचो पयलींचो सरपंच आसलो देविदास नागवेकर हांणी खुर्चेर बसतकच 6-7 म्हयन्या भितर बरीचशी कामां बरेचशे जे डेव्हलपमेंट पेंडींग आसलेले वर्क अशें हातीन घेवन आमदाराच्या सहकार्यान खुबशीं कामां करून दाखयली ती। आणि आतां म्हाजे हेतू म्हटल्यार म्हाजे मेन टार्गेट आसा की कोरगांव हे चड करून जे गार्बेजाचो इशू आसलेलो खंय तरी सो म्हाजे हितून हांव ट्राय करतलें की क्लीन आनी ग्रीन विलेज दवरपाचें म्हाजें हें आसा फुडल्या हेका की जो पर्यंत हांव सरपंचाच्या पदाचेर आसा तो पर्यंत हांव म्हाजी कामां मेंबरांच्या सहकार्यान आनी तशेंच आमदाराच्या सहकार्यान घेवन फुडें सरता। ते सरपंचाक अभिनंदन म्हणटा आणि फुडल्या वाटचाली खातीर खूब शुभेच्छा दिता। हेच्या पयलीं जे सरपंच आसले तेंच्यांनी बरीचशी कामां केल्लेली आसा, तरी थोडीशी कामां अजून पेंडींग आसा। ती म्हाका विशेष आनंद आहा म्हणजे आमचो पंच आज सरपंच जाल्लेलो आसा आणि म्हाका चड आशा आसा की आमची जी उरलेली कामां आसा ती इनिशिएटीव घेवन प्रायोरिटी बेसिसाचेर कंप्लीट करतली म्हणून विश्वास आसा। कामूय बरें जाला आणि हेच्या म्हणजे अशें कोणाक भिया नासतना कोणी जर अपोज केलो तेका भिया नासता तेणी फुडें ही काम केलां। तशेंच हांव आतांचे सरपंच जाला पळय तेकाय बी रिक्वेस्ट करता की कोणूय जर कसलेय कामाक जर आमच्या हरकिल्यान फुडें येयले सरले आणि तेका जर कोणाचो जर दबाव आसा त्या दबावाक भिया नासतना तेणी फुडें सरान जर काम केलें जाल्यार देविदासा सारकेंच तेणी काम केलें म्हणून तेका वालोर दिता हांव। कित्याक सांग ह्या फुडें वाटचालीक तेका फुडें सगळ्या कामांक सपोर्टाक खंयच्या बऱ्या कामांक वयतले आमच्या हरकिल्यांचो सपोर्ट आसतलो।